सुवार्तेंत मनशा पुताच्या येण्या उदेशी जेजूची शिकवणूक मुंदरून वेता. ह्या येण्या उदेशी जेजू पोरण्या सोल्ल्यांतले 2 दाखले दिवन शिकवून दिता. दोन्ही दाखल्यांनी देवाच्या ताळ्याक, उल्याक, जिविताच्या विश्लेषणाक, नीतीबरीत चालीक, कुरडो, भेरो आणि मौन जाल्ल्या लोकांची लक्षणां विवरिल्या. बुर्तुगल आयिल्ल्या वेळार लोक खंयचेच रितीन येवंकासच्या अनवरा उदेशी चुरूक वा तयार नासलो. सोदोम आनी गोमोर्राचो लोकय नासाक पावताना असोच आसलो. सुवार्ता तो लोक खावन पियोवन आसलो, लग्न करून घेतालो आनी दितालो, व्यापार करून शेतां लावन आनी घरां बांदूनच आसलो म्हणटा. हें चूक म्हूण सुवार्ता सांगना तरी आध्यात्मीक रितीन जावं, दैवीक सोडणेचे गजालीन जावं त्या लोकांक कितेंच गण्य करिनासलेलें दिसून येता. सुवार्तेंत विवरूंक ना तरी उत्पत्ती पुस्तकांत ह्या लोकांची अनितीची, देवबिरांत नासलेली, अन्नाडपणाची कृत्यां विवरिल्या. तो लोक अजागृत आसून देवाक विसरून नास जालो मनशाक आज जेजू वत्तू दिता. मनशा पुताच्या येण्या उदेशी देवाशी उबारलेली जिणी, संवसारांत आसूनय देवा केंद्रीत जिणी, ती जिणी वांचपाची रीत जाता. गिदांक मोडे आमकेच कडेन आसा म्हूण सांगची गरज ना. तेच परी सोमयाचो दीस सर्वांक लागू जाता. सर्वांक लागू जातलो आपल्या बेसावां, लिसावां आनी मालदिसावां बराबर.